नमस्कार गोवंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव दीप्ती काकोडकराच्या गोवंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। मोटार न्हंयत पडून बेपत्ता आशिल्ल्या मिलिंद नायकाची सापडली कूड। सांग्यार सोमार सांजे जाल्लो भिरांकूळ अपघात। मणिपूर विशयावेल्यान विरोधी आमदारांनी परतून घालप बोवाळ। सभापती वांगडा चर्चेच्या आश्वासना उपरांत सल्ले फाटी। कदंबाच्यो बशी प्रवाशांक खातीर जावन रावल्यात काशांव। आमदार विजय सरदेसायाचो आरोप। अठरा वर्सां सकयली भुरगीं आशिल्ल्या विधवांक गृह आदारा सयत मेळटली विधवा पेन्शन। समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायचें आश्वासन। विधानसभा प्रवेशांचो दिव्यांगांचो मार्ग जालो सोंपो। व्हीलचेअर तशेंच रॅम्प करून दिला उपलब्ध। आनी आपूण भोवाच्या लोकां वांगडा पूण कांय जाण करतात फटवणूक म्हणटा मंत्री गोविंद गावडे। आता खबरो विस्तारान। सांग्यार जाल्ले कार ट्रॅजेडीत घोव बायल आनी तांच्या 2 वर्सांच्या चल्याचो दुर्दैवी अंत जालो। तारीपंटो पुलार कार न्हंयत गेल्ल्यान हो अपघात घडला। हे घडणुकेक लागून सांगे आनी सबंद राज्यांत हळहळ व्यक्त जाता। सोमारा सांजेच्या 7 वरांचेर सांगे तारीपाटो पुलावेल्यान चारचाकी न्हंयत पडली। ही माहिती उजो पालोवपी दळाक मेळ्ळ्या उपरांत उजो पालोवपी दळाचे जवान घटनाथळार पावले। तो मेरेन हजारांनी लोक तारीपटो पुलार जमले। सगळे कारीचो सोद घेवपाक लागले। ही कार खंयची, भितर कोण कोण आसतले हें कळपाक मार्ग नाशिल्लो। सर्च ऑपरेशन्स आर ऑन विथ द हेल्प ऑफ फायर। तरी पूण आमी ट्राय करतात समज बॉडी मेळटा जाल्यार, नाजाल्यार कंटिन्युअस मॉनिटरींग आसतलें आनी परत सकाळची फूल फोर्स येवन परत सर्च स्टार्ट जातलें। सो आमकां जेन्ना कळ्ळें फोन मेळ्ळे तेन्ना आमी येयले। जाल्यार चोयलें जाल्यार हिंगा लोकल्स आमगे लोकांक बबलू म्हणून एक भुरगो हे सायडच्यान राजूकेन सकयल देवलो। राजूकेन पयलीं चोयता आसतना सगळे पुलीसूय पावले, PI पावलो। तेन्ना चोयता आसतना फायर बी मागीर पावतले तेन्ना अशी दिसता तेन्ना तांबडी लायट गाडी दिसता म्हणून एक आवाज जालो म्हणजे रायट सायडीन। आनी उपरांत तो भुरगो राजूकेन राजवा बांदून उदक चड आसल्या कारणान राजवा बांदून हे सायडीन पावलो, लेफ्ट सायडीन पावलो। हे सायडीन पावतरीत ताका गाडी बाबा हिंगा आसा म्हूण ऑलरेडी ट्रेस जालें आनी तो गाडयेचे वयर उबो रावलो। तेन्ना आमच्या 2 जाण भुरग्यांनी फायर स्टेशन हे पावले, आमचे फायर ब्रिगेड पावले आनी तशेंच मागीर आमी एका वस्त क्रेनीक अरेंजमेंट करून रातीची बॉडी आमी गाडी एकच भुरग्यांनी लोकल भुरगे प्लस आमचे फायराचे थोडे भुरगे देंवन ती गाडी बांदून वयर काडली। आनी जेन्ना निमणे 1.5 वरांनी कारीचो सोद लागलो। क्रेनीन कार वयर काडल्या उपरांत भितर एक ल्हान चलो आनी एका बायलेची कूड मेळ्ळी। माहिती मेळ्ळ्या उपरांत कूड मेळिल्ली ती बायल रेखा नायक आनी ताचो 2 वर्सांचो चलो दिव्यांश नायक म्हूण वळख पटली। उपरांत कळ्ळें की ही फॅमिली मूळ सांगे कुमियामळ मारांगण सांगेची। ती रावताली कुडचड्यार काकोड्यार। हे कारींतलो 3रो मनीस रेखाचो घोव मिलिंद नायकाची कूड मात सोमारा मेळ्ळी ना। आमकां एक कॉल येयले 8:10 आमच्या हांगा गाडी पावली आनी आमी रोखडेच सर्च ऑपरेशन चालू केलें। पण तेन्ना हांगा लोकलय आशिल्लो। सो लोकल एक बबलू म्हणटा तो आमचो भुरगो, तेजे बरोबर आमचो एक शिफ्ट वॉटराचो स्टाफ, तेजें नांव आसा सत्यजीत देसाय। ह्या 2 भुरग्यांनी खूबच बरें काम केल्लें आसा। क्रेनीचो बेल्ट त्या उदकांत भितर वचून तेणी दोगांनी घातलो आनी जी गाडी आसा ती सेफली भायर काडिल्ली आसा। पूण दुर्दैवान त्या गाडयेक भितर 2 कॅज्युअलिटी मेळ्ळी आसा। एक बायल मनीस आसा आनी एक म्हाका दिसता 2 ते 3 वर्साचें एक भुरगें आसा। सो ह्यो दोनी बॉडी बी आसा ते गाडये बरोबर रिट्राय केल्ली आसा। सोमारा राती रेखा आनी चलो दिव्यांश हांची कूड मेळ्ळी, मात घोव मिलिंद नायक हाची कूड मेळूंक नाशिल्ली। सोद कार्य चालूच आशिल्ले। निमणे 12 वरां उपरांत मंगळारा सकाळी मिलिंद नायकाची कूड सापडली।
सांग्या ज्या तारीपाटो पुलाचेर ही घडणूक घडल्या त्या पुलार संरक्षण वणत ना म्हूण थळाव्यांचो आरोप. पयलीं हे पुलार अशे अपघात घडल्यात पूण लोकांनी सांगून पासून प्रशासनान कांयच करूंक ना म्हूण थळाव्यांचो आरोप. सांगेचो उपजिल्लो अधिकारी आतां सांगता. काल सांजे 7:30 वरांचेर तारीपंथर सांगे हांगा ह्या ब्रिजाचेर जे आसा एक अपघात घडलो. जशी आमकां ही म्हायती मेळ्ळी इमिजिएटली आमची तालुका लेवलची आमची डिझास्टर मॅनेजमेंट टीम आसा ती इमिजिएटली आमची सायटीर आयली आनी जशी म्हायती मेळ्ळ्यानुसार त्या गाडी जी न्हंयक पडलेली तातूंत 3 लोक आशिल्ले. राती आमचे लोकलाच्या माध्यमांतल्यान सगळे आमचे एडमिनिस्ट्रेशन आमगेली टीम डिझास्टर टीम हांच्या प्रयत्नान राती आमी 2 बॉडी ज्यो आसा त्यो रिकवर केल्यो. न्हंयचो फ्लो जास्त आसल्या कारणान एक बॉडी ती मेळूंक शकली ना. ताजे नंतर जी इंडियन नेव्हीची टीम आसा आमी तांकां इमिजिएटली कॉन्टॅक्ट केलो आनी तांची टीम आयज वाटेर आशिल्ली. पण आयज सकाळीं आमची फायराचे पर्सनल जे आसा तांकां ती 3री बॉडी जी आसा आयज सकाळ फुडें जी आसा ती आतां रिकवर जाल्ली आसा आनी ताजो फुडलो प्रोसिजर करपाक ती बॉडी आमी हे केल्या. हाजे योग्य व्हेरीफाय केले वयतले की सायटीर कशें आशिल्लें की ब्रिजाचें सिच्युएशन कशें जालें. हांव PWD जो ऑफिशियल आसा तांकां आपोवन हांगा खंय कितें जालां एक्चुअल जी इन्फॉर्मेशन जी आसा हांव ती तांचे कडच्यान डिटेल घेतलो जाल्यार तांकां हाजेर डायरेक्शन दिल्लें गेलें वयतलें. जशें पयलीं कितें जालां तें म्हाका तुमी जशें आतां सांगलें तें कळ्ळें म्हाका की हाजे 2 वर्सां पयलीं फॉलोअप चालू आसा. जशें हांवें तुका आतांच म्हणलें की हाजेर हांव इमिजिएटली PWDची मिटींग घेतलो. जर फायल जर ताची खंय आसा PWD कडेन तांकां इमिजिएटली डायरेक्शन दिल्ली गेली वयतली की हाजे जे आसा इमिजिएटली जी फायल आसा ती प्रोसेस करून ते बेगीन कंप्लीट करपाची ही डायरेक्शन आसा जी PWDक दितली. तारीपंटो सांग्या हांगा आनी तुमकां खबरच आसतलें राती एक मोठी घटना घडली. एक कार जी फॅमिली आसली भितर कारीक ती खंय तरी हांगा हे पुलार पळोवंक शकता एक धड नासले कारणान ती खंय तरी धड नासल्या डायरेक्ट उदकां गेली आनी तुमी पळोवंक शकता आतां बॅरिकेड लायले आसा हांगा. ही जी कार आसा ती कितली खोल आसा हे अंतर आनी ती गेली आनी डायरेक्ट भितर पडली. त्या कारणान तितून एक 35 वर्साची बायल आसलेली, एक 2 वर्साचो भुरगो आसलेलो आनी एक 38 वर्साचो मिलिंद नायक म्हणून हो दादलो आसा ती गाडी चलयतालो. पूण राती क्रेन हाडून फायर ब्रिगेड येवन ती खंय तरी कार काडली आनी तितून भितर फक्त 2च बॉडी मेळ्ळ्यो, एक बायलेची आनी 2 वर्सां भुरग्याची. पूण जो मिलिंद नायक आसलेलो गाडी चलोवपी तो खंय तरी मिसींग आसलेलो. राती मामलेदार तशें बाकी प्रशासन येवन ते सोदाशोध केलो लायट घालून पूण थंय खंय तरी बॉडी मेळोना. ते खातीर आयज सकाळीं परत बॉडीची सोदाशोध जाली. फायर ब्रिगेड येयली कुडचड्याची. ते गोरा घालतकीर बॉडी खंय तरी सापडली आसा आनी ती खंय पोस्टमॉर्टमा येयल्ली आसा. जो मोठो प्रश्न आसा हो जो पूल पळोवंक शकता हो 60 वर्सां पयलींचो पूल आनी हे पुलाची जी रुंदाय आसा ती एकदम नॅरो आसा आनी खंय तरी हे पुलार येवपी वचपी जे लोक आसात तांकां खंय तरी खतरो आसा. आनी हे स्थानीक लोक म्हणटा की आतां खंय तरी पूल बांदलो म्हणून ताका सायडीच्यान खंय तरी हे रिटर्निंग वॉल काडपा आसा तो हे दोनी सायडीच्यान दिसना. ओलतडीच्यान आसा पूण हे सायडीन ना. लोकांनी हांगा 2 वर्सां जाली लोक ट्राय करता हो रिटर्निंग वॉल बांदा. खंय तरी पयलीं एक्सिडेंट जाल्ले आसा हांगा ते परत जावचे न्हू. पूण आयज ही घटना जाल्ले कारणान प्रशासनाचे जे दोळे आसा ते परत एकदां ओपन जाल्ले आसा आनी प्रशासन सांगता की आतां आमी फुडें हेजे जे कोण हेजो दोशी आसा तेजे कडेन ती फायल आसा ती आमी मुखार व्हरतले आनी रिटर्निंग वॉल जे आसा ते बांदतले. मणिपूरच्या विशयाचेर गदाळो केल्ल्यान सोमारा निलंबीत केल्ले आमदार मंगळारा परत सभाघरांत सहभागी जाले. मात तांणी परतो मणिपूरचो विशय लावन धरलो. मात सभापतीन तांची मागणी पुराय केली ना. निमाणे मुख्यमंत्र्यान सभापती वांगडा उलोवन ताचेर तोडगो काडपाचें उतर दिले उपरांत विरोधक थंड जाले. एक मिनिट आमकां कालच्या दिसाक तुवें आमकां सस्पेंड केले आनी आमगेले जे मागणी आसली की जे प्रायवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन जे तुवें डिसअलाव केलें ते लिस्ट करचें म्हणून. आतां स्पीकर सर, yesterday the Supreme Court of India has taken serious cognizance of what is happening in Manipur. Speaker sir, do we want to repeat this in Goa? It looks like this government is not serious. Speaker sir, opposition leader, एक मिनिट बसा बसून घ्या. क्लियर करपाक बसून घ्या सांगता opposition leader बसून घ्या सांगता डिस्कशन ऑन मणिपूर आमकां opposition leader विरोधी पक्ष नेते एक प्रयत्न चल्ला सरकाराचो
विरोधी पक्ष नेते सर विरोधी पक्ष नेते मणिपूर टुडे मिस्टर इली आलेमाव बसून घ्या इली आलेमाव बसून घ्या इली आलेमाव विरोधी पक्ष नेते इली आलेमाव बसून घ्या एका विषय किती सांगता आणि कसला विषय मेन्शन त्याचा पॉइंट झालं स्पीकर सर डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टे Let Chief Minister say that he wants to discuss it. Discussion for you have only mentioned it. Yes. Sir, let Chief Minister say that he wants to discuss this issue. Speaker sir, let Chief Minister say. Na, almost na. Speaker sir, Speaker sir. आप पोचता वाला किती स्पीकर सर स्पीकर सर आप पोचता वाला किती Speaker sir, this is an important issue. This issue, Speaker sir, has to be taken. This issue has to be taken seriously. We want a discussion on this. We want a discussion. कालच्या दिसाक तुवें कालच्या दिसाक आमकां सर we want a discussion. आमकां हेजेर एक डिस्कशन ना स्पीकर सर बसून घ्या स्पीकर सर उभा आहात बसून घ्या sit down your seat बस पहिले विजय बस yes बसून घ्या सीएम स्पीकर सर माझे एकूच मिनिट माझे म्हणणे आहा जेन्ना त्यांनी म्हटला की सुप्रीम कोर्टान हाजो कॉग्निजन्स घेतला माझे म्हणणे ताका कितें जर डिस्कशन करपाचें आसा तुमच्या फॉयरान तांच्यांनी आफून हाडून तुमच्या वांगडा पयलीं डिस्कस करचें हावजाचो टायम असो वेस्ट करचो न्ही आनी ताज्या पयलीं तेणी एकूच जो स्टेटमेंट म्हटला तेणी तो विथड्रॉ करचो तो विथड्रॉ करपाची गरज आसा तेणी मेन्शन करपाक जाय आय एम विथड्रॉईंग माय स्टेटमेंट म्हणून What I am not withdrawing my statement. अरे बाबा you are disrespecting. For what the statement on what? हाव बसाना. ते बरें ते withdraw कर. Okay. But Speaker sir, ये जे mandatory हा, if it is Supreme Court has a mention हा, then what about BBC documentary? It is also sub judice. How was that discussed? How was that discussed? You can do the discussion in the fire. टाइम बर्बाद करते नाही वेळ वाया घालवते नाही आमका assurance तुम्ही दिली मिस्टर चंद्रकांत शेट्टे डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टे आमका हेजेर जिरोवर मेन्शन मेन्शन करत चंद्रकांत शेट्टे कॉल कर डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टे मेन्शन करत people of the state due to rising fatalities for lack of proper signage of speed breakers, rumblers, one-way sign, type of vehicle allowed on a particular lane and lack of lane discipline at large. Speaker sir. Yes, Dr. Chandrakaant Shetty. Speaker sir. Yes. स्पीकर सर आज खूपशे ऍक्सिडेंट जाता ते प्रॉपर सायनेजीस ना रस्त्याचेर सो प्रॉपर सायनेजीस घालपाचे खंय रमदार आसा स्पीड ब्रेकर आसा वन वे आसा त्याच्यामुळे आमचे ऍक्सिडेंट कमी जातले कृष्णा नोटीस करपाचे यस स्पीकर सर there has been an increasing trend of defaming Because sir, there is an increasing trend of defaming Goa through Instagram reels. We have seen that many non-Goans come to Goa and spread misinformation about the state. Though we believe in freedom of expression, we cannot tolerate anyone spreading wrong notion about our land and faith. Recently, we have seen the Instagram user making objectionable comments about Immaculate Conception Church, Panjim. Raji Sarkar, एक minute. Speaker sir. तांकां हेजेर कितें डिस्कशन जे करपाक जाय तुमच्या बरोबर पयलीं फॉयरान डिस्कशन करून न्ही बट हांव आसतलो न्ही ऑफकोर्स फॉयरान डिस्कशन जातलें श्री राजी साळकर कदंबाच्यो बशी प्रवाशांक खातीर काशांव जावन रावल्या 15 वर्सां पयलींच्यो गाडयो स्क्रॅप करपाची अपेक्षा सरकार लोकां कडेन दवरता पूण 15 वर्सां परस मायज चलपी कदंबाच्या बशींचेर सरकारान कांयच पावलां उबारूंक ना ते भायर पोरू 150 कदंबा बशी हाडपाचें आश्वासन मंत्र्यान पुराय करूंक ना असो आरोप गोवा फॉरवर्डचो आमदार विजय सरदेसाईन केला फाटल्या एका वर्सान 600 बशी रस्त्यार बंद पडल्यात 29 बशी दुरुस्तीची वाट पळयतात ह्या बसींची वेळार देखरेख जायना आनी दुरुस्तीचो खर्च 3 पटीन वाडला अशें विजय सांगता कदंबा बसी स्पीकर सर कॉफीन जाल्या कॉफीन 323 बसीस
520 म्हळ्यार 62% ऑफ द बसीज ऑफ कदंबा हॅव एक्सिडेड द नंबर ऑफ इयर्स एज पर द बस स्क्रॅपिंग गायडलायन्स. म्हळ्यार 15 वर्सांची जाऊन गेल्या. तुम्ही लोकांक कायदो हाडूंक सोदता आनी बसी कॉफिना केन्नाय वचूंक शकता. विच मिन्स स्पीकर सर, जो मनीस कदंबान वता तो सेफ ना. आतां हाजेर मंत्र्यान उत्तर दिवचें. स्पीकर सर, गेले 12 म्हयन्यांनी 687 टायम्स ब्रेकडावन जाले. ब्रेकडावन म्हळ्यार कितें? इंजीन फेलियर, ट्रान्समिशन सिस्टम फेलियर, इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेलियर, and this is more than 73% of the failures. Speaker sir, data also आहा की 29 बसी need repairs more than 5 times in the last 12 months. Speaker sir, हातून 19 buses were bought in 2019. सांगता कितें हाजें अर्थ कितें? की कदंबा बसीन पिरियॉडिक मेंटेनन्स बसीचें जायना. स्पीकर सर, रिपेर चार्जीस पयलीं कितले आशिल्ले? 1,82 lakhs in financial year 21-22. ह्या वर्सा कितल्यो जाल्यो? 5,48 lakhs. म्हळ्यार 3 पटीन वाडले रिपेर चार्जीस कदंबा बसीचे. 263 out of 449 म्हळ्यार 58% नॉन इलेक्ट्रीक बसीस ऑपरेट एट अ मायलेज ऑफ 4 kilometers a liter. 4 kilometer लिटराचेर म्हळ्यार गजलर. तशेंच सरकाराचे म्हजी बस येवजणेक खासगी बस तज्ञांनी न्हयकार दिला. ते बरोबरूच सरकाराक कर्नाटकांत वेंचणुके खातीर बसी धाडपाक फावता, पूण कॉलेजीच्या विद्यार्थ्यां खातीर तांचे कडेन बसी नात अशें विजय म्हणटा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. 18 वर्सां पिरायेच्या सकयल भुरगीं आशिल्ल्या विधवा बायलेक गृह आदारा सयत विधवा पेन्शन येवजणेचो लाव दितले अशें आश्वासन समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिलां. तशेंच ह्या येवजणेचो लाव घेवपी लाभार्थ्यांची आर्थीक येणावळ 24,000 वयल्यान 1.5 लाख रुपया करपाची प्रक्रिया वित्त खात्यान सुरू केल्या अशी माहिती तांणी दिल्या. गोंयांत सध्या 1,39,000 विधवा बायलां ह्या येवजणेचो लाव घेतात. तातूंत आनी 5,000 लाभार्थ्यांचे अर्ज पेंडींग आसात अशी माहिती मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिली. गृह आधार घेता आनी सबसिक्वेंटली समज तिजेर जर प्रसंग जर येयलो जायत विडो पेन्शन घेवपाचो जाल्यार प्रॅक्टिकली कितें जाता सांगता स्पीकर सर. पयलीं गृह आधार बंद कर म्हूण सांगता आनी मागीर तिणें कितें करचें पडटा की त्या विडो पेन्शनाक एप्लाय करचें पडटा. ह्या प्रोसेसा भितर सादारण म्हाका दिसता वर्स सुद्दां गेलें जाल्यार तिका तें पेन्शन मेळना आनी त्या खातीर तिचे हाल जाता. म्हाका याद जाता की ह्या सभागृहांत गेल्ले विधानसभेक आमी डिस्कशन केल्लें ह्या पर्टिक्युलर विशयाचेर आनी हो विशय हांव प्रामुख्यान रेज केल्लो आनी माननीय मंत्र्यांनी म्हाका सांगलें की हेजेर आमी विचार करतले म्हणून. म्हाका इतलेंच कळपाक जाय की माननीय मंत्र्यांनी ह्या गोश्टीचेर विचार करून हेका कितें सोल्युशन काडलां काय कितें, हो म्हजो पयलो प्रश्न आसा. आयज आमचे कडेन 1,39,500 जे DSS आसात, जी पयलीं आमी इन्कम लिमीट घालून दिल्ली सुरवातीच्या काळान भितर जेन्ना सुरवात जाली 2002 तांचे इन्कम जे एन्युअल इन्कम इज 24,000. इट इज नॉट एनहान्स्ड. सो म्हाका दिसता की आमचे सादारण 1,40,000 जे फॅमिली DSS घेतात तांचे इन्कम 24,000 आसपाक शकना. म्हणटकच खंय तरी फट मारून केल्ल्या न्ही म्हणून आमी 1.5 लाख घाली मिनिमम. हे 1.5 लाख घाली म्हणून ताजे कांय चड एप्लिकेशन येतली न्ही. एप्लिकेशन आसा ताज्यांनी चड जावपाकच शकना, कारण विथ कन्सिडरेशन आमकां खबर आसूनय केल्ले आसा तांकां कित्याक फट मारपाक लागपाक जाय म्हणून आमी केल्ले आसा की 1.5 लाख. हाचेर प्रॉब्लम आयला की फायनान्स डिपार्टमेंट म्हणटा 24,000 वयल्यान एकदम 1.5 लाख कित्याक व्हरतात. आमची जी विधवा महिला आसा आनी तिचे घरान भितर जर शेवटचे भुरगे 18 वर्सांच्या सकयले आसा एक खंयचेय भुरगे जाल्यार शी इज एन्टायटल्ड टू गेट 1,500 फ्रॉम गृह आधार आनी 2,500 फ्रॉम DSS. स्पीकर सर, फक्त फायनान्स डिपार्टमेंटाचो त्यांनी मेन्शन केलें त्या खातीर एक गजाल की नो डावट फायनान्स जेन्ना तूं 24 लाखा वयल्यान इन्कम लिमीट डायरेक्टली 1.5 लाखाचेर व्हरता तेन्ना 100% फायनान्स डिपार्टमेंट तेजेर क्वेरी काडटलेच, कारण तुमी इन्कम लिमीट वांगडाच 24,000च्यान 1.5 लाखाचेर व्हरता म्हणून पयली क्वेरी आशिल्ली. तेजें एक्सप्लेनेशन म्हणजे ताणें जरी सांगलें की नंबरांनी फरक पडचो ना, बट तरी फायनान्स डिपार्टमेंटाक दिसता फरक पडलो जाल्यार कितलो बर्डन येतलो तेजें प्रोविजन करपाचें आसता. दॅट इज वन. सो हांवें इन्स्ट्रक्शन दिलां की तो तेजो इश्यू रिजॉल्व करप. दुसरी गोश्ट हो नंबर कितलो आसतलो हो सदांच, कारण
एन्युअली प्लॅनिंग करता आसतना हो नंबर कितलो आसा आनी फायनान्शियली प्रोविजन त्या स्किमी खातीर कितले करप हें पयलीं फायनान्स डिपार्टमेंटाक कळपाक जाय. ताणें आतां नंबर दिला, इट इज एप्रॉक्सिमेटली द 4000 इज नंबर, सो दॅट आमी आतां 4000 नंबर आसल्या कारणान एडिशनल बर्डन जो आसा हो आमकां इट इज 2500 इंटू द 4000 हो आमकां एडिशनल बर्डन, बट वी आर कन्सिडरींग, कारण ताचो जेन्यून म्हणजे आमदार बाब गणेश गांवकर हांच्यांनी विचारला की जे आमच्यो विधवा भयणी आसा ताच्या खातीर तांच्या भयणींक त्या भयणींक ही एमावंट एडिशनली आमकां 2500 दिवपाक जाय, कारण कन्सिडरींग द एड्युकेशन आनी आतांची ह्या संदर्भात ती फायनान्स डिपार्टमेंटाक हांव सांगता की ते कन्सिडर कर म्हणून, आनी जाता तितके बेगीन तो हांव इश्यू करपाक लायता. विधानसभेत दिव्यांगां खातीर व्हरपाक व्हीलचेअर तशेंच रॅम्पा सारकी मुळावी सुविधा उपलब्ध जाल्ल्यान विधानसभा आयकुपाक आयिल्ल्या खासा क्षमतेच्या लोकांची मुखेलमंत्र्यान विचारपूस केली. विधानसभा आयकुपाक आयिल्ल्या खासा क्षमतेच्या लोकांक मातशे त्रास जाता अशेर गोमंतक टीव्हीन उजवाड घाल्लो. वेगवेगळ्या भागांतल्यान आयिल्ल्या खासा क्षमतेच्या लोकांनी आपलो परिचय मुख्यमंत्र्याक दिलो. बोमा हायवे रुंदीकरणाक लागून चडांचड फक्त 3 घरां आनी 1 हॉटेल वतले असो दावो थळावो आमदार मंत्री गोविंद गावडेन केला. जांची घरां वतली तांकां लुकसाण भरपाय दिवपाचें पयलींच थारलां. आंदोलनाचें राजकारण करचें न्हय म्हणून गोविंदाचो आर्ग्युमेंट. म्हाका दिसता ह्या संदर्भान जी पेपराचेर एक राजपत्र जें आज प्रिंट जावन आयिल्लें आसा आनी बरेचशे जाणांची तातूंत भितर नांवां आयिल्लीं आसा. 36 घरांचे कितें तरी हें जालें, पूण अत्यंत भिरांकूळ पसरपाचें जे कोण आज पत्रकार परिशद घेतात किंवा जे कोणाक लोकांक थंय जमयतात तांचें हें एक कारस्थान आसा. कारण हांव एकूच सगळ्यांक सांगपाक सोदतां, हांवें हेजे पयलू सगळ्या भोमकारांक सांगिल्लें आसात की हांव लोकां बरोबर आसा आनी म्हज्या म्हायती प्रमाणे फक्त 3 जर स्ट्रक्चर जर सोडली, घरां जर सोडली आनी बाकीचे जे कितें हॉटेल जे एक लायन जी आसा ताचे बरोबर आज पर्यंत तसो तरेचो एक हें आसा. पूण ज्या लोकांची नांवां जी 36 नांवां जी आज ते हेजेर आयिल्लीं आसात ती नांवां कशी आयिल्लीं आसात की रस्तो जो ज्या सर्वे नंबरांतल्यान वता त्या सर्वे नंबरान कोण कोण अदर रायट्सां नांव आसा किंवा बाकीचे सगळे काही गोष्टी कितें आसा ते तांकां सायड करचेच पडटा. की ज्या तरेन ही भिरांकूळ परिस्थिती आसा, सगळ्यांची घरां मोडटली, हे मोडटले ते मोडटले अशें कांयच ना. आनी ह्या संदर्भात म्हाका दिसता बांदकाम खात्याचो मंत्री आनी परत सुद्दां तें सांगिल्लें आसात, आमदार ह्या नात्यान हांव भोमच्या नागरिकांच्या बरोबर तटस्थ उबो आशिल्लो आनी मुखारू आसतलो अशें परत एकदां हांव जाहीर करतां. ह्या संदर्भात गोंयचो मुख्यमंत्री आमचो आदरणीय आमचे बांदकाम खात्याचे मंत्री हांकां सगळ्यांक खबर आसा. पूण अननेसेसरिली तरी पिक्चर तयार करप, लोकां भितर ती भिरांत पसरप हें चुकीचें आसा. कारण ह्याच लोकांक रस्तो कसो वतलो हे सगळे PWD अधिकारी जे आसात म्हाका दिसता तुमकांय सगळ्यांक खबर आशिल्लें, त्या वेळाचेर तांकां सगळ्यांक दाखयलेलें आशिल्लें आनी तातूंत सुद्दां जर आतां प्रयत्न म्हणजे ह्या लोकांक कितें सजमपाचें तें सजमना, हें सगळें राजकारण आसा. वेदांता कंपनीक मायनिंग सुरू करपाक NOC दिवचे पयलीं आमची फॅमिली तशेंच गांवच्या फुडाराचो पयलीं विचार करचो अशी मागणी रिट्रेंच केल्ल्या सेजाच्या कामगारांनी दिवचलचे पालिके कडेन केल्या. 100 परस चड अस्वस्थ कामगारांनी मंगळारा दिवचल पालिकेचेर धडक दिली. कामा वयल्यान काडून उडयल्ल्या सेजाच्या कामगारांक काम मेळचें म्हूण सगळे वटेन खटपट चालू आसा. घरा बसपाची पाळी आयिल्ल्या अस्वस्थ कामगारांनी मंगळारा दनपारा दिवचलचे नगराध्यक्ष कुंदन फळारी हांची भेट घेतली. मायनिंग सुरू करपाक NOC दिवचे पयलीं आमचो आनी वाठाराचो विचार करचो अशी मागणी ह्या कामगारांनी नगराध्यक्ष फळारी हांचे कडेन केली. ते येयल्ले आपले प्रश्न घेवन येयल्ले, म्हणजे मिटिंगेक ते दीस एक ठराव जालो अशें तेंचें म्हणणें आसा की बिचोलेन मायनिंग बेगींतल्या बेगीन सुरू जावचें. काळाची गरज आसा, एम्प्लॉयमेंटाचो प्रॉब्लम आसा, मार्केट सगळे जी चेन आसा
मायनिंगा पासून जातली ती तांकां सगळ्यांक बरें पडटलें म्हणून ताणें मांडलेलो विशय की बेगींतले बेगीन मायनींग जावं न्ही सुरू अशें तेजें म्हणणें आसा म्हणून तांकां ते पेपरार येयल्या फुडें तांकां ते क्लॅरिफाय आमकां करचें अशें म्हणून ते येयल्ले कळ्ळें तांकां आमी सांगून दिलां आमचें सिटींगूय जावंक ना अजून कंपनी कडेन ती सिटींग आमी सगळे विशय मांडटले तेंचे कडेन आनी सांगता म्हणून सांगलां तांकां व्हडलें अशें कांय पूण मुन्सिपालिटी आमचे कडेन येवंक ना न्हू काय प्रपोजलूच येवंक ना न्हू म्हणून कशें आसा काळाची गरज आसा मायनींग सुरू जावंक जाय हय सगळ्यांचो विचार करून आमी फाटल्या फावट आमी हें जाल्ले तेन्ना मिटींग जाल्ले तेन्ना त्याच कावन्सिलरान सांगलेलें की सगळ्यांचें हित पळोवन सगळ्यांक कामार घेवचें अशी ताणें मागणी केल्ली त्या टायमार म्हणजे तशें तुमी आमच्या भावांक आमी सपोर्ट करतले आमी प्रयत्न करतले आनी आमी केल्लोय आसा हांवें पयलीं गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान तुकाराम सावंत पेडणे वाठारांतल्या भुरग्यांक बऱ्यो मुळाव्यो साधन सुविधा मेळच्यो म्हणून सरकारा कडल्यान मजत घेवन पेडणेच्या सगळ्या मुळाव्या शाळांचें सोबितीकरण करतलो अशें आमदार प्रवीण आर्लेकारान सांगलें मंगळारा भटपावणी पोरसा कडेन वाठारांतल्या प्राथमीक शाळेच्या सोबितीकरणाच्या कामाचो शुभारंभ केल्या उपरांत आमदार उलयतालो वट्ट 8 लाख रुपया खर्च करून ह्या शाळेचें सोबितीकरण जातलें आयज हांव हे गव्हर्मेंट स्कूल आमच्या भटपावणेर आयज आमची सगळीं हांगासर जमलेली आसा सरपंच पंच तशेंच हांगासर आमचे ह्या स्कुलाचे स्टुडंट्स हांवें कालूय बी हो प्रश्न आमच्या एसेंब्लीन काडलेलो कित्याक आमच्यो ज्यो शाळा आहात त्यो शाळा आमी टिकोवन दवरपाच्यो कित्याक आमचे टिकोवन दवरतले जाल्यार सगळ्यांचो सपोर्ट जाय कित्याक तेंच्यांनी हे गव्हर्मेंट स्कुलान भुरग्यांक घालूंक जाय आनी जी पळय गव्हर्मेंट स्कुलां आसा आतां गव्हर्मेंट स्कुलां सगळीं स्कुलां ही रिन्युवेट जावची म्हणून हांवें काल एसेंब्लीन हो प्रश्न मांडलेलो आनी ती आतां जाता तितले बेगीन आमच्या हेतूंतले पेडण्या सेकंड्री ते एक स्कूल हांवें जाता तितले फास्ट ते रिनोवेशनाक घेतलेले आहा तशेंच न्यू स्कूल बांदपाक आमच्या हणकण्या हे एक न्यू स्कूल बांदपाक हांवें ते ऑलरेडी हे सगळी फायल मूव केल्ल्यान जाता तितले बेगीन तेजें फावंडेशनूय जातलें आनी ज्यो पेडण्यान स्कुलां आसात तशें सगळ्यांक ती बरी म्हणजे बरें हे भुरग्यांक मेळचे तुमच्या तशें आमच्या गव्हर्मेंटा कडसून हांव जाता तितले सपोर्ट घेवन आनी ह्यो जाता तितल्यो सगळ्यो स्कुलां आहा पळय त्यो रिनोवेट करून आनी भुरग्यांक बरी सोय दिवपाची म्हाजी सदांच हे आसतली भुरग्यांक लागून गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता रोखडेंच पळयत आवाज गोंयचो हे बुलेटिन खंयच नाकात पळयत रावात गोमंतक टीव्ही